दुर्गादास, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. ही हो ऑर्डिनन्स जेन्ना तुमी पळयलो, तुमी येता म्हणून सुरवातीक सांगलें आनी तो आज येतलो फाल्यां येतलो कोण तो 2-3 दिसां भितरूच आयलो. बरेच फास्ट प्रक्रिया जाली सगळी. कित्या खातीर जाली आनीक तुमी ह्या अध्यादेशा कडेन कशें पळयतात? पळयात, तुमकां याद जातली, हांव ऑर्डिनन्साची सुरवात तुमकां करून दिता. आमचे जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा हांच्यांनी एक फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट केलो लंडनच्यान तुमच्या चॅनलाक की 16B आपूण स्क्रॅप करतलो. कारण हांगा लोकां मदीं एक सारको हें जाल्लें की विथ रिगार्ड्स टू दॅट प्लॅन आनी 16B. मागीर स्टेटमेंट आयलो की आपूण 16B स्क्रॅप करतलो. आनी हो स्टेटमेंट खंयच्यान आयलो? लंडनच्यान. पूण लंडनच्यान गोंयान पावता पावता ताज्या बद्दल ऑर्डिनन्स आयले ना, ताज्या बद्दल कायदे आयले ना. पूण सडनली आमकां थंयसर राती कळून आयलें की एक ऑर्डिनन्स मूव जाला. ह्या सरकाराकूय कळपाक जाय, मंत्र्यांक कळपाक जाय की कॅबिनेट हे अर्दे 90% काँग्रेस. सो भितरूच गजाली उरतल्यो म्हणून येना. सो जेन्ना कॅबिनेट सर्क्युलेशनाक जेन्ना वचपा लागले की ऑर्डिनन्स मूव केला की चेअरपर्सनचें इलेक्शन, जाचो मेन सुत्रधार आसा मडगांवचो आमदार हू इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द कॅबिनेट, हाणें ते फोर्स करून मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोर्स करून हे करपाक लायला म्हणून इन प्रायवेट तांचे लोक सांगतात. सो अशा वेळाचेर जेन्ना ऑर्डिनन्स आयले, आमी जेन्ना 2-3 मंत्र्यां कडेन चॅक केले तर आमकां कळून आयलें की हय आयला. आनी त्या नंतर विजय बाबान आमच्या अध्यक्षान ट्वीट केलें. ट्वीट करतकच मिडियाच्या लक्षांत आयलें आनी सगळ्याक तो बोवाळ जालो. आतां ऑर्डिनन्स कित्याक? ऑर्डिनन्सची गरज कित्याक पडली? मडगांवचे आमदार इतले वर्सां पयर सुद्दां 22 ऑगस्ट मेरेन म्युन्सिपालिटी आशिल्ले, आमच्या बरोबर एलायन्सान आशिल्ले, अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री आशिल्ले, मुख्यमंत्री आशिल्ले. पूण तेन्ना केन्ना दिसलें ना की चेअरपर्सनाचें इलेक्शन सिक्रेट बॅलेट शो ऑफ हँड जावपाक जाय म्हणून. आतांच कित्याक? कित्याक हो विजय सरदेसायचो भंय? म्हाका याद जाता विजय बाब जेन्ना म्हाका दिसता तेन्ना आमी स्कुलान आसताले. विजय सरदेसाय जेन्ना कॉप्टेड कावन्सिलर आशिल्लो, अशें आयकूंक येता पॉलिटिकल हांचे कडल्यान डिटेल्स की कॉप्टेड कावन्सिलर आशिल्लो त्या वेळाचे सीएम राणेक धरून, सिनियर राणेक धरून अशेच कायदे चेंज करून कॉप्टेड कावन्सिलर म्हणटे काडून उडयले. पूण विजयाचे जे नशिबान आसा हे कोण काडूंक शकले ना. तो आमदार जालो, आज वॉयस ऑफ ओपोजिशन म्हूण आसा, वॉयस ऑफ द पीपल म्हूण आसा आनी झगडत रावतलो. आनी मुखार ते नशिबान कितें आसा हे कोणूच काडूंक शकना. ना लेट मी कम. आतां काल एक मडगांवच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलो की सिक्रेट बॅलेट म्हणटे ना म्हणून. आतां तुका क्लियर कट सांगता, गोवा म्युन्सिपालिटीज ऍक्ट रूल 1969 रूल 7 प्रोसिजर फॉर इलेक्शन सेक्शन 5 अजून कितें म्हणटा सेक्शन 3 when there are more than one candidate duly nominated, the councillor shall proceed to election by ballot. For the purpose sub-rule 2, the presiding officer shall cause the ballot papers to be prepared in Form 2. Subclause 5, each councillor should record his vote by making a cross X against the name of the candidate for whom he wishes to vote. Fold the ballot paper so as to conceal his vote and insert the folded ballot paper into a ballot box with a slit kept open for the purpose at the place of meeting. The ballot paper shall not be signed by the voter nor be marked by him in any other way that will reveal his identity. Which means what? Which means secret ballot. आता कदाचित म्हाका दिसता हे इंग्लिश तांकां समजना, इंग्लिशान मातशें वीक आसतले. कारण तांकां खबर आसा ज्या दिसाक वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे आशिल्लो सप्टेंबर 15, एक दीस पयलीं ते फुट्टकच रोखडेच 2-3 दिसान मडगांवचे कावन्सिलर दाखोवन दितात की तांकां जे एक्शन जालें हें मान्य ना आनी क्रॉस वोट करून आमी जे बॅक केल्लो उमेदवार आसा बाब घनश्याम शिरोडकर तो एक हेवी वेट आसा. हेवी वेट एक परत गोंया की परत क्रॉस वोट जातले म्हणून आमकां बेस्टोवपाक टू प्ले विथ द माइंड ऑफ द काउन्सिलर असो रडी करप आनी जिखपाक ट्राय करप. बरें अमित, तुम्ही हाजे कडेन कशें पळयता? तुम्ही विरोध केला पण तुम्ही आदवोगादय बी तुम्ही जेन्ना पळयतात की सरकारान एक केला, दुर्गादास सांगता तशें की परतय अशी जायत ह्या भंयान केला काय कित्या लागून केला? सी तूं फाटल्या 10-12 वर्सांची बीजेपीची वाटचाल पळयत, काँग्रेसाच्या आमदारांची वाटचाल पळयत जाल्यार म्हाका एक म्हण याद येता सर जॉन ॲक्टन हांची की power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. अहंकार जो पार्टीक जाला भारतीय जनता पार्टीक तो अहंकाराचे रूप म्हणजे हे ऑर्डिनन्स आसा. बेसिकली ओपोजिशना मदीं भंय निर्माण करप,
आतां ते MLA आसत जाल्यार तांकां ED CBI किंवा हाचो ताचो भंय घालप आनी हांगा शो ऑफ हँड्स म्हळ्यार तुमी जर बरोबर रावले ना जाल्यार आमी तुमकां सोंपयतले आनी दॅट्स वाय दी शो ऑफ हँड्स जशें सिक्रेट बॅलटा बद्दल काल दिगंबर बाबान म्हणलें की देर इज नो सिक्रेट बॅलट ऑफकोर्स दुर्गादासान म्हणलां तशें एंड वीच आय वॉन्टेड टू क्लॅरिफाय बट ही हॅज ऑलरेडी शोन इट टू यू that there is always been a secret ballot. What is the idea of secret ballot? Why voting is secret? So that there is no influence on the voters from various perspectives. Maybe paisha asat, power asat, bhoy asat, coercion, whatever that can be. Now, when that particular right given by the democracy, that particular right given to you by the constitution is sought to be taken away, डेमोक्रेसीचेर तो घालो आनी हांव ह्या ऑर्डिनन्साक त्या दृश्टीन पळयता डेमोक्रेसीचो मर्डर हांणी केला इट्स अ ब्रुटल मर्डर एंड दे आर डुईंग इट एवरी डे एवरी पॉयंट ऑफ टायम आतां अशा तरेन भयाचें राजकारण क्रिएट करून जर सरकार म्हणटा की आमी अशेंच सरकार चलयतले आमी अश्योच म्युनिसिपालिटी चलयतले फाल्यां पंचायती टेक ओवर करतले आनी ओपोजिशनूच आसचें ना आनी आमचें जें अहंकाराचें राज्य आमी निर्माण केलां ताका एक गोश्ट म्हाका सांगन दिसता की अहंकाराचें घर सदांच खाली आसता हे पयलीं पासून आमकां जन्मता आमच्या आवय बापायन शिकयलां आनी हें हांव BJP सरकाराक सांगूंक शकता हांव एकच गजाल हांव क्लॅरिफाय करता की आमी भारतीय जनता पक्षाक सांगिल्लें की ह्या डिबेटा खातीर तांचो प्रतिनिधी धाडचो ताणें आमकां एकच गजाल कळयली की मातसो विशय सद्याक किचकटीचो आसा तेन्ना सद्याक तांगेलो कोण येवपाक शकना म्हण सो हाजे मुखारय जर ह्या विशयाचेर जर कोणी येवपाक सोदता जाल्यार आमचो स्टुडियो सदैव ओपन आसतलो पण एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की अध्यादेश काडून गजाली सोंपनात ताजे परिणामय जातात हांव आतां सिद्धार्थ बाबा माने आमी तयार आसतले येवपाक तुमी परत तयार आसतले येवपाक 100% खबर आहा म्हाका सिद्धार्थ बाबा एक गजाल ऑर्डिनन्स म्हणटा ती गजाल अशी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सिसा भितर काडप जाता ऑर्डिनन्स केन्ना काडप जाता वेन assembly is not assembly session नासता कित तरी करपा जाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी so can a bill be introduced now? Answer is no. So which is the route? Ordinance is the only and only route. So if it is to be done, then it could be done only by way of an ordinance. So merely because you discuss the merits of an ordinance, that could be discussed. See, can bill be introduced today or yesterday night? No, it could not have been. कित्या खातीर सिद्धार्थ बाबा Correct. So first we will take it in perspective. Yes. As far as Municipality Act is concerned, the voting done by the common people, the voters to the councillors, the word used is secret ballot. So that had to be by way of a voting. Now, as far as Rule 7 is concerned, my friend is absolutely right. Without using the word secret ballot, they have defined it, that it should be signed, it should be folded, it should be put in the box, it will not be signed, and these are the 4 or 5 characteristics. And then you would not disclose your identity in any form. That is what 7 says. So what does it mean? Yes, in a way, without using the word secret ballot, it has been defined. Yeah. It has been defined. Yes. But not word secret ballot is not used. Now the ordinance has been introduced by which they have said show of hands. Now what does that mean? Now the identity of the person voting for which segment or which person will be explicit. So this is the difference that has taken place. Now see this difference vis-a-vis the elections, any other form. Let's take it to say assembly level or parliament level, where the citizens vote, that is always by way of a secret ballot. But while now you see a whip is introduced. Right. Now if you take it in a secret ballot, how do you know a person has changed and how do you disqualify it? Now if a speaker is to be elected, how is it elected? By open this. I have no problem with whether it is ballot or not. But it has to be, you do it in a digital form, there is no difficulty. But that digital form should register, it should be clear. See, once you are elected, your affairs have to be transparent in the house, whichever it is, whether you are in assembly, whether you are in parliament, whether you are in municipality. The person who is supporting any person or he wants to change his loyalty should have guts to say that I am supporting this person. There can't be a situation where, in fact, allegations are being made to say that no, this is being done for horse trading. No, horse trading will stop because that person will have to face
the camera and tell the world as to why he has changed the vote. Durgadas, Earlier, Yeah. there was no way of finding out who has voted for whom. So if somebody, if a packet has transferred from money has exchanged hand, how do you find it out? Today you can at least ask him, "अरे बाबा काल पर्यंत तू ताका सपोर्ट करतालो मरे, आज हाका कशे वोट मारले तुवें?" ओके